Heavy rains and strong winds witnessed in Goa on 5th August 2020. People in Sattari, Keri were troubled as low-lying areas were flooded. Landslides were also witnessed between Castle Rock Vasco da Gama section due to heavy rains. A road in Valpai called Nanus Road was submerged in water. Valpai Uskau Road at Ganjam goes underwater. Landslide at Chollaghat troubled visitors. Sal village flooded as gates of Tilari Dam were opened without warning the locals, says Congress leader Meghasham Raut. आज ही परिस्थिती उद्भवपाक पूर्णपणे सरकार जिम्मेदार कित्याक तें सांगता. आज 4 दीस हेवी रेन आसा म्हणून वेदर वॉर्निंग ऑलरेडी दिल्या. सरकारानच सगळ्यांक सांगला की 4 दीस हेवी रेन आहा. जर हेवी रेन आहा जाल्यार ह्या सरकारान WRDन तिराळी धरणाकडे संपर्क करून तांकां मॅक्झिमम उदक पयलींच सोडपाक कित्याक लागना हो पयलो प्रश्न. आयज तुमी आख्ख्या लोकांची शेतां केळी घरांनी उद्ध्वस्त जावपाक तुमी वेट करता काय तुमकां जे तुमचें कितें चल्लां पळय तुमकां जे खावपाक पावना पळय तेका तुमकां टायम ना. आयज मात तरी तुमी विचार करपाक जाय. तुमी खंय WRD खंय न्हिदल्या WRD मिनिस्टर खंय न्हिदल्या आमकां अजून खबर ना. लोकांच्या घरांक शेतांचेर पाट पडल्यात. लोकांची आता उदक भरपाक लागला शेतांनी. पोरची लुकसाण भरपाई अजून मेळोंक ना. आनी आयज सरकाराक हांव वॉर्निंग दिता हांगाच्यान जर हांगा साळान कितें जायत लोकांची शेतां वचत पोरच्या वर्साचे फटयल्यात पळय आतां फटोवंक दिवचो ना. हे तुमकां सगळ्या CMाक वॉर्निंग दिता WRD मिनिस्टराक ऑर्डर दिता. साळान कसलेच एक रुपया सुद्धा कोणाक लुकसाण जाली न्हू. सगळी दादा पैसे तुमच्या कडल्यान वसूल करून घेतलो. हे तुमकां वॉर्निंग दिता सगळ्या सरकाराक. According to IMD Goa press release dated on 2nd August 2020, Goa will receive heavy rains till 6th August 2020. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.